दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा, तूं भोव व्हरतो आनी भिरांकूळ देव. कराराक तूं सदांच विस्वाशी. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांकां तूं दयाळ. आमी पातक केलां आनी वांकडे तिंकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुजे आज्ञाचेर आनी हुकुमांचेर आड वचून तांचे सोरशिल्लीं आमी कोडसरल्या. तुज्या नांवान आमच्या राजा, कुंवरां, पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरचे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तुज्या मुखां म्हळ्यार सगलोच पोरजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार काळोख लजेचो. लॉज जुडाच्या लोकांक, जेरुसलेमाचे नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोरचेक, लागशिल्ल्यांक तशें पयशिल्ल्यांक. तुका सोडून वांकडे वाट्यांतल्यान गेल्या देखून तुवें देसां देसांनी शिंपड लायलोलें आमकां सगल्यांक लॉज. सर्वेस्परा, आमकां सगल्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुंवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लजेची नदर फावो, कित्याक आमी तुजेर आड पातक केलां. पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा अदीक सोबता काकलूत करूंक आनी भोगसणी दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कळपल्या. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्या उद्देशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. सोम्याचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. फावो ते मापान आमच्या पातकांक तूं घास लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाळाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार एकदम ढोलडिरी. सोबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो घास लायना. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोडवणदारा, आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. सोबाब, फावो ते मापान आमच्या पातकांक तूं घास लायना. कोयद्याचें रुदोन पावून तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुज्या बावल्याच्या बोळान निवार. सोबाब, फावो ते मापान आमच्या पातकांक तूं घास लायना. पूण आमी तुजी पोरसां, तूं चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणाक तुका दिन वाजतल्या. पिळगेचे पिळगेंत तुजी वाकाणी खुरतल्या. सोबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो घास लायना. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सोबें आसा. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या सेसांक म्हणलें, तुमचो सुर्गींचो बाप दयाळ तशींच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्हेकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्हेकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दापून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलोलें माप तुमचे उंटींत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात तेंच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाण्णी तुका क्रिस्ता. नियाळ
जसो तुमचो बाप दयाळ तशींच तुमी दयाळ जायात. नियाळाक आदार. आयची दोनूय वाचपां आमकां दयाळपणाची आनी बोगसणाची मनशां जावंक आपयता. आमचेर कोणूय कितेंय वायट केलें जाल्यार आमी ताचेर खास्तींचें फॉर्मण मारूंक फाटीं रावनात. मोगाचे इश्टानो, प्राचीत काळांत आमी आसाव, म्हणटोच आमच्या जिविताचेर नदर मारून नोसोरणी हाडूंक वावुरया. आपलेपण सोडून ल्हानविकाय आपणावन दुर्यांची कोश्टां दुखींनी सांगात जावंक चुकतात तांकां आमचें बोगसणें दिवया. देवान आमकां जाय तें दिलेलें आसा, तातूंतलें इल्लें तरी आमकां उणें करून गरजेवंतांक दिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दुसऱ्यांचे दूख कोश्ट चुकी समजून घेवन सेवेक आयतीं जावंक वावुरया.